कोणाचेर जर बंधन घालें ताच्या हाताक बिडी घाली जाल्यार तो फिल्म करपाक पावचो ना. वी हॅव टू थिंक दिस इज द स्कीम फॉर प्रोड्युसर. प्रोड्युसर पयशे घालता 1 कोटी 2 कोटी कितले घालता ते. ताजेर जर बंधन केलें तूं अशें करतलो तूं ह्याच रुपान शुटींग करपाक तूं तें करतलो तुवें हाताक घेवपाक जाय तूं तें करतलो तांकांच घेवपाक करात पूण तें चड तें चलचें ना. एक तर कोंकणी फिल्म बंद पडटली कळ्ळें नाजाल्यार तो जर बंधन सारकें जर वेवस्थीत घालें जाल्यार मुखार पावतले. जी रिस्ट्रिक्शन घाल्ली आसा थोडी ती तितलीच दवरात आनी वाडयनाका. सो मेन इट इज स्कीम फॉर प्रोड्युसर तातूंतल्यान हांव जाल्यार आय एम व्हेरी हॅपी टू प्रेजेंट this film, Claudia Maid film, for this International Film Festival of India, as a world premiere. माझ्या फिल्माचो अजून पर्यंत वर्ल्ड प्रीमियर जावंक नाशिल्लो. इंडियन प्रीमियर जाल्ले सगळे पॅनोरामान दाखयल्या. एक तर अशें जाल्यार पयलीं प्रीमियर जाल्यार मागीर पॅनोरामानूय दाखयल्या अशी डबल जाला. सो इट्स अ पार्ट ऑफ द. आम्ही एकदा भाग घेतलो खंयच्या सेक्शनान कोणे कितें दाखोवचें हो तांचो अधिकार हो म्हजो अधिकार न्ही. कोणाचोच अधिकार न्ही खंयच्याच प्रोड्युसराचो तो गोंयकार जावं किंवा भायलो जावं कळ्ळें. सो आमी एकदा सबमीट केलें कंपिटिशन आसूं ते फायनान्स आसूं किंवा फी आसूं. आमी भायल्या फेस्टिवलाक फिल्म सबमीट करता की आमी आर्ग्युमेंट करता ना आयले जाल्यार घेता नाजाल्यार घेना. सो दॅट्स वे वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. आम्ही चुकीच्या मार्गान न वचना पॉझिटिव्ह थिंक करून स्कीम कशी बरी जातली फिल्म कशी बरी जातली. दुसरें गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हणून फिल्म करनाका. हांवें खंयच्याच फिल्माचे गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हणून करूना. तुमचे कडेन जर बरो सब्जेक्ट आसा कन्विन्स प्रोड्युसर. जशी आज आमचो पळय आदित्य जांबळे खंय पावलो पळय. यू कूड कन्विन्स द प्रोड्युसर यू कूड कन्विन्स देम. तो स्वता आपूण डायरेक्ट करता ही म्हजी सब्जेक्ट ताका हिंदी फिल्म आयल्या ना वेब सिरीज आयली ना. ताणें शॉर्ट फिल्मां सुरू केली 2 फावटी नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे आसा. बाबा आयकता ना फिल्मफेअर अवॉर्ड. आय एम व्हेरी हॅपी. अशें येवन जेन्ना चडांत चड आनी सातत्यान बरें काम करतलो दॅट वील बी माय द मोस्ट हॅपियस्ट डे इन माय लायफ. आनी त्या दिसाची हांव वाट पळयत आसा. म्हजें काम चालूच उरतलें बट आय वॉन्ट समबडी टू एक्सेल इन दीस. करात नवीन नवीन पिढी कडल्यान खूब एक्सपिरियन्स बरें आसा वाचपा जाय की तांचे विचार बरे आसता आनी तांचे थिंकींग बरें आसता. सो वन्स अगेन थँक्यू तुमी आयले हांगा सगळे. तुमकां जर कितें प्रश्न विचारपाचे आसा विचारात. आनी आय टोल्ड शिशीर शर्मा टू गेट ही इज इन मुंबय कळ्ळें बट तो व्हिडिओ कॉलाचेर करतलो. ताचे कडेन तुमी जर कितें प्रश्न विचारपा बील पुटींग ऑन द लायन. मागीर पयलीं आमचे कितें हांकां जर विचारपाचें आसा तें आसा मुकेश गाठवड who is known as a singer, well-known music director. आज गोंयचे खंयचे खंयचे कितें काडटा तातूंत मुकेश गाठवड म्युझीक अशें जावपा लागला. आनी आतां तागेले फाल्यां जी डॉक्युमेंटरी येता ताजेर म्युझीक बाय मुकेश गाठवड. तोमार इज ऑल्सो सिंगर कळ्ळें म्युझीक डायरेक्टर तोय करता. हांगा आसा आमचो गोंयचो वर्धन दाबोळकर इज एडिटर आनी म्हजे 2 फाटले केला आनी हेय केला. दीप सावंत इज अगेन ए गोवन इज अ सिनेमॅटोग्राफर आनी ताणें 2 हॉलिवूडची फिल्म बॉलिवूडची फिल्म केल्यात ऑलरेडी. सी पळय गोंयकार आमच्या हातून कितले येता ते बट दोज हू हॅव रियली गूड टॅलंट दे हॅव टू बी पार्ट ऑफ ऑलवेज गूड सिनेमा. दे वील बी ऑलवेज. नाल्यार ते कित्याक घेतले तांचें नांव वाट लावपाक. शी प्रियंका माय वायफ आनी शी एक्टेड अर्लियर मुवीज. शी इज नॉट देर इन दीस मूवी बट शी हेज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन वन पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट रायटिंग and as a costume designer. तुम्ही मुद्दम पळयात पिक्चर. आय एम शुअर प्रत्येक गोंयकाराक हो पिक्चर आवडटलो. ओ मारिया वॉज अ बिग हिट. तुमकां ताची सिल्वर जुबली पयलें जालें फिल्म गोंयांत हिंदी पसून जावं नाशिल्लें. मडगांवांनी पणजे सिल्वर जुबली सिलेक्ट त्याच लायनीचेर हें फिल्म वतलें हाची म्हाका खूब गॅरंटी आसा. प्रत्येक गोंयकाराक आपल्यो फाटल्यो यादी याद जातल्यो तितल्यो ही म्हाका गॅरंटी आसा. सगळ्या गोंयकाराकूय अपील आसा इफ्फीचे नंतर जेन्ना फिल्म रिलीज जातले तेन्ना ते तुमी मुद्दाम पळोवचो. एनी क्वेश्चन गुड हे की आनी खंयची फिल्म ना कोंकणी फिल्म इज इन वर्ल्ड प्रिमियर. हे खबरी गोंयकारा खातीर खूब व्हडली गजाल आसा. आमचे टिमी खातीर आसात. आमचे फिल्म आसा आमी मोग करतात म्हणून आमकां सगळ्यांत चड बरें कितें जाय आसता की कोंकणी फिल्म इफ्फी वर्ल्ड प्रिमियर येता ही सगळ्यांत व्हडली गजाल आसा आनी सगळे गोंयकारा खातीरूय व्हडली गजाल आसा. सो मदीं गोश्टी जाताल्यो कित्याक आमकां लेटर आयले पयलीं पॅनोरामा स्पेशल म्हणून मागीर रोखडेच आयले मेसेज की मातशें रावात द सेक्शन इज
अजून डिसायड जावना आनी येस्टरडे आमकां काल मेल आयली की इट इज विल बी शोन ऑन 27 November at 9:15 AM at Inox 3 as a world premiere. म्हाका मेल सगळे डिटेल्स आयिल्ले आसात सो सगळ्या गोंयकारा कडेन मागणी आसा मुद्दम येवचें ताचे नंतर 19 डिसेंबराच्यान फिल्म रिलीज जातलेंच कित्याक ही फिल्म सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा थोड्याच लोकांक मेळटा जी सिटींग कॅपेसिटी आसता ती म्हाका Inox 3ची 275 काय 325 कितें कॅपेसिटी आसता पूण बाकीच्यांनी निराळ जावचें कळ्ळें बाकीच्यांक 19 तारखेच्यान संपन्न गोंयभर रिलीज जातलें तें आसाच तें मागीर हांव एडिशनल तातूंत उलयतलो पूण मेन गजाल थँक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर थँक्स टू एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इतल्या लागून म्हणटा की तांणी जें पेंडींग आशिल्लें काम 2016 म्हणसर हांव वायस चेअरमॅन संसद जाल्लें ताजे नंतर सगळीं फिल्मां ते स्टेट फेस्टिवल 2023 म्हणसर कंप्लीट केलें कंप्लीटेड थँक्स टू जलिया लवको आनी CM विथ द चेअरमॅन एंड वायस चेअरमॅन ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम 2023 म्हणसर कंप्लीटेड सगळ्यांचे दिले आतां आमकां एक संवय आसा काडले गव्हर्मेंटाक ब्लेम केले देन राजेंद्र बाकी कोणी कितें उलोवं अशें उलोवं वी आर ऑल बेजलेस रायट फ्रॉम फिल्म शितू आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे शितू वॉज इन 1996 दिस इज कोंकणी टेली फिल्म देन इन्स्पायर्ड विथ सजेशन बाय श्याम बेलिंगर आमी 2004 म्हजे पयली फिल्म केली अलिशा बेस्ड ऑन मायनिंग इश्यू म्हाका सदांच फिल्माचेर एक्सपेरिमेंट करपाक आवडटात आनी रियल इश्यूज जे गोंयचे आसात ते मुखार दवरपाक आवडटा इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म विच इज एंटरटेनिंग प्लस थॉट प्रोवोकिंग इट इज बोथ इट इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट इन द सगळी फिल्म म्हणजे पळय दॅर इज अ अंडरलायन समथींग बिलो द लायन कितें तरी सांगता Alisha was about the mining करनाका न्ही mining करात but with the balance of ecology and economy. This is the problem what we face. 2004 जर सगळ्यांनी माझे पिक्चर पळोवन जर धडो घेतलेलो मायनिंग स्मूथली चलतलें आशिल्लें but nobody is bothered. We landed in the trouble. But I didn't bother. म्हाका मुंबय पयले फिल्मान जाय अरे तुला मायनिंग लोक ठेवतील ना हे पिक्चर बघितले तुझ्यावर प्रेशर येईल फिल्म काढायला म्हणजे तसं काही येणार नाही सगळे लोक गोव्याचे चांगले आहेत ते कलेवर पण प्रेम करतात दिस इज फाईन सो दॅट वॉज 2004 आणि थँक्स टू पर्रीकर दॅट टाइम हू हेल्प मी इन गेटिंग द फिल्म फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेअर दॅट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट म्हणून केन्नाय लक्षात जालां की हांवें खंयचेच फिल्म विदाउट द सिलेक्शन प्रोसेस इज कम टू इफी आमचो प्रोसेस आसता सो आलिशा पळोवपाक दिल्लीच्यान बॉम्बे जजीस आसले ते ज्युरी मेंबर आयले पळोवपाक आनी देन दे सर्टिफायड दॅट दीस फिल्म कॅन बी कन्सिडर्ड फॉर इंडियन प्रिमियर सो दॅट वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रिमियर ऑफ कोंकणी सिनेमा इन इफी आनी सुरूय केलो तशेंच की गोंयान इफी सुरू जाता आनी तातूंत कोंकणी फिल्म ना आनी आय एम व्हेरी हॅपी की कोंकणी फिल्म इफीक हाडपाक एज अ इंडियन प्रिमियर आय कूड अचीव दॅट इमिजिएटली आनी एक गोल्ड बातमी आयली रोखडी कोंकणी फिल्म गॉट द फर्स्ट नॅशनल अवॉर्ड आलिशा इन 2005 सो आय वॉज व्हेरी हॅपी की कोंकणी फिल्माक रेकॉग्नेशन मेळ्ळें एंड वी कॅन डू गुड कोंकणी सिनेमा ताजे नंतर एवरी 2 years आय डीड अंतर्नादान आनी रिकॉर्ड्स केले की 5 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळी फक्त कोंकणी विभागात मेन फिल्म आनी डायरेक्टर इतलेच न्ही तर आमी बाकीचे कॅटेगरीन 3 आनी अवॉर्ड्स मेळ्ळी सो दॅट वॉज अगेन अ बीग अचिवमेंट ऑफ कोंकणी सिनेमा खूब बरें दिसलें की कोंकणी सिनेमा आमचो मुखार वता बाकीचे लोक हळूहळू करपाक सुरू केल्ले तातूंत शेटगांवकर आशिल्लो आनी मागीर तेन्ना दिनेश भोसले येतालो वयर ताजे नंतर खूब लोकांनी केला थोडे जाणी कोंकणी प्रिमियर हाडले ताजे नंतर हांवें केलें savarya.com दॅट वॉज ऑल्सो स्क्रीन इन इंडियन प्रिमियर ताजे नंतर केलो ओ मारिया अगेन इट वॉज स्क्रीन रेनी डे मिरांडा हॉल आनी आतां क्लाउडिया the golden melodies of 60s and 70s आम्ही आयकतात पण त्यो मातशे रिवाइज वर्जनान आयकतात ओल्ड थोडेच आयकतात आधी जी पळय फिल्म घेतला तो 60s and 70s निर्मोण आमचे नशीब
by Sukache Sopon, by some albums of Naman Naman Tuka Goyar, आपल्या अमित कुमारांचे म्हणले, मोहम्मद रफी म्हणले. There are old classic songs we have used this. But why old classic song for this? There is a reason. Jhopade amnu yonati. The character is a instrument player, saxophone player. आणि इज ऑफ ओल्डन डेज तेन्ना तो जेन्ना खंयच्याच मनशाक एक गजाल आवडटा ती करपाक जर मेळना ड्युरिंग हीज रिटायरमेंट पिरियड ताका कितें त्रास जाता. यू कॅन थिंक ऑफ एंथनी बाब गोन्साल्वीस जो बरेपैकी वायलिन आशिल्लो सगळ्यात. सो इफ ड्युरिंग हीज बॅड डेज आय हॅव नॉट सीन हिम, आय हॅव नॉट मेट हिम. सो ताका जर अशें कितें प्रॉब्लम जाल्यार वॉट वील बी हीज फिलींग टुवर्ड द एंड पार्ट ऑफ हीज लायफ. And how it has been tackled by his colleague and family members. This film talks about it. It's a nice musical journey. Film is entirely, I will not reveal the main part of the film, but the film is entirely, there's a nice musical journey. Even though the music is not played, okay, you can feel the music throughout the film. That's the beauty of the film. I always love doing some experiments on film. If you have seen my Rainy Day, there's no music, there's only rain, but different moods of rain I have used in that movie. And thanks to Russell Pukutty who had given the sound. He was also shocked when I briefed him about my film, and I wanted at the time he had won Oscar. 6 months later I met him. So first his question was, Rajan, why you want me to do regional cinema, such a small budget film? I said, yes, there is a reason. I told him, my film has no background music and I want to use sound as background music. You're shocked. He asked me, how? I said, yes, my film will be shot entirely during the rain, and I want to use different moods of rain as background music. You're shocked. He said, something interesting. You have script? I gave him the script, one script. Oh, shocked. Oh, regional cinema is one, even in this film they don't have one film. So then within 4 days he called me back, Rajan, I'm going to do this. I'm doing your film.